वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जाला. मार्कस वांजेल 3रो अध्याय 1 ते 9 वाक्या. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 1 to 6. जेजू परत्यान एक पावटी सिनोगोगान भितर सरल्या वेळार थंय आंक उडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणे साबता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हणून पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव माडोवंक म्हणून थोडे सन पारोत करीत आसले. जेजू आंक उडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्या गितान विचारलें, आमचो कायदो साबता दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक की वायट करूंक? एक मनशाचो जीव वाटोवंक की जीव काडोवंक? पूण ते ओगेच रावले. तो रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाच्या दारुणाया खातीर तो खंतीभरीत जालो. आनी आंक उडलेल्या हाताच्याक, तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिजेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षाच्या जाणां सांगी मेळोवन जेजूक कसो लागाड करचो म्हूण मतलाब करूंक लागले. हे उदाहरण आज फावो केला. ह्या संवसारांत बरें करतल्याक वायट मेळटा तें गॅरंटी 100%. बरें करतल्याक जावं तो ताच्या पिरगेजेंत बरें करूंक वचूं दी, ह्या वाड्यान बरें करूंक वचूं दी, ह्या कुटुंबान बरें करूंक वचूं दी, ह्या सेसांबरा बरें करूंक वचूं दी, खंय गेल्यार ताका वायट चुकलें ना ताचे विशीं खबरो करचें उणें जायना. जायत्या जनांक हांवें पळयलां, जायते जन येवन थोड्यांनी सांगचें आसा, हांव इतलें बरें करूंक येता, लोक कित्याक म्हजे खातीर अले पुरा वायट उलयता, म्हाका कित्याक सक्कड विरोध करतात? देखून हांवें सांगचें इतलेंच, जो कोण बरें करतल्या मनशाक वायट करूंक पळयता तर ताचें जिवीत जिवंत आसतना कुसोंक सुरू जाला म्हूण अर्थ तें. देखून बरें करतल्याक वायट करतले मस्त जण आसात. आनी हे फारिजेव शास्त्री सादुसेव पुरा पारोद करनासले म्हणटात पळय आयच्या वचपांत. पारोद करनासले, साबताच्या दिसा तो कांय बरें करीत जाल्यार ताका गुन्यांवकार करूंक. म्हळ्यार तांचो कायदो, देवाचे उतर ते पाळिनात, पूण तांणी केल्ले कायदे पाळटात. कायदे तांणी जुदेवांचे कायदे सादारण 600 वयर कायदे आसात की तांचे, आनी ते कायदे पाळटाले ते पुरा. आनी दुसऱ्यांक कायदे पाळूंक शिकयताले, पूण देवाचें उतर शिकयनातले. देव म्हळ्यार कोण म्हूण तांकां शिकोवंक वेळच नासलो, तांचे कायदे शिकोवंकूच चड जाले. हांगाय जेजूक शिरकावन घालूंक पळयतात ते, हांगाय जेजूक पारोद करनासतात. बरें करतल्याक वायट मेळटात. केदळय एका रुखार बरे आंबे असल्यार मात्र त्या आंब्यांक कोणी फातर मारतात. जर एका रुखाचे आंबे बरे नात, आंबोट आसात, ह्या ते पिकूच्या पयलेंत तातूंत किडे पडटा जाल्यार त्या रुखाक कोणी फातर मारिनात, कित्याक तांकां कोणाकी नाका तें. देखून आमी बरीं कामां करता जाल्यार खंडीत आमकां फातर मारतात, कित्याक तांकां तें बरेंपण पळोवंक जायना. देखून अवले संगती पूण मोगच्या भावा आनी भयणी, जो मनीस तुका विरोध करता, जो कोण मनीस तुवें बरीं कामां करतना तुका विरोध उलोवंक मेळटा जाल्यार आपोस्तलांक तेंत मेळ्ळेले ते संतोश पावले. जेजूच्या नांवाक परगट केल्ल्या खातीर तांकां जरबाचे मार खावन फाटी येताना ते म्हणाले, जेजू खातीर आमकां मार खावंक मेळ्ळे म्हणून संतोशान बोबो घालून उडोवन नासोवन गेले म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून हें पुरो आमकां मेळटलें तें आमच्या जिविताचो एक वांटो. पूण बरें करचें काम आमी सोडचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार तुवें बरें करचें काम देवाक बरें लागता, पूण सैतानाक बरें लागना, देवसराक बरें लागना. देखून तुका विरोधपान करन तुजें काम बंद करूंक पळयता. ते जाला आमी एका दाला तें कोणीय म्हाका काल सांगता म्हणून हांवें म्हजें काम बंद केल्यार हांव देवाक जैतवंत करिना, बघा सैतानाक हांव जैत दितां आनी सैतान म्हज्या जिवितान जिखता. हे संगती आमी समजून खावन घेवचें मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून कोणाक कितें इल्लेशें बरें करूंक आसा तें खंडीत आमी करया. कोणाक आमकां जाता तें बरें करया. कोणी काल सांगतात, तीं कोण सांगतात, हीं कोण सांगतात, ना तांचे विशयी चिंता करनाकात. कित्याक तांचें जिवीत कुसोंक सुरू जालां. एक दीस पडटलें, तुज्या मुखार तें मेळटलें.
देखून तांचे विशयन कंद करनाका, तूं तुजे विशयन कंद कर. तुका दिल्लें तें देणे बऱ्या तरान भरपूर तरान उपयोग कर. ते जाला यथेश्ट प्रतिफळ तूं दिवंक शकतलोय या दिवंक शकतलें. कित्याक देवाचें येवजण तें तुज्या जिवितांत. कित्याक जेजूक मस्त विरोधपण मेळ्ळें ह्या फरिसेव, शास्त्री, सादुसेव आनी हे जुदेव. सोडूंक तूं सोडनातले ताका. सिनोगागांनी उलोवंक सोडनातले. एक पाटी सिनोगागांतल्यान भायर व्हरून ताका ह्या व्हडल्या दोऱ्यातावन सकला उडोवंक पळयलें. कितें पुरा केलें तें जेजूक. जाल्यार तो बिलकूल तेजें मिसांव विसरलो ना. तेजें मिसांव ताणें संपूर्ण तें हाडलें. खंयच्या निमाण्या घडये म्हणसर ताच्या जिवितांत स्वास आसता म्हणसर, एक रक्ताचो थेंब आसता म्हणसर, ह्या कुडींत एक उदकाचो थेंब आसता म्हणसरी ताणें मिसांव केलें. आनी आमी कित्याक फाटीं सरचें. देखून कोणीय कालय म्हणून दी, कितेंय करून दी, आमकां मस्त आयकूंक मेळटा. देवा गर्गां दिया. एटलिस्ट तें आयकूंक मेळ्ळें न्ही आमकां. जेजू तुज्या नांवा खातीर न्ही म्हाका तें आयकूंक मेळ्ळें. हांव संतोश पावतां जेजू, तुका हांव अर्गां दितां. खंडी सावन आनीक किसाड आनी सर मिसांव कर. म्हाका उर्बा दी, म्हाका सत्तेन भर, म्हाका बरी भलायकी दी, मोतीक समाधान दी, काळजान संतोश दी. खंयच्यान तूं वायटाक पडोवंक म्हाका सोडिनाका. तुजें काम करूंक, निरंतरी काम करूंक म्हाका उपयोग कर म्हणलें मागणें आमचें जावं दी. देखून आज मेल्किसेदेक याजकाच्या वर्ग असो जेजू क्रिस्त आनी तत्व आज म्हाका आनी तुका बरें करूंक सांगता. बरें कर. तुज्या जिवितांत कितें तूं वायट करनाका, पूण बरें कर. बरें करतल्यांक आड पांय दिनाका. ताचें बरें करतल्या विरोध उलयनाका. कित्याक तुका ती शिक्षा मेळनासतना रावची ना म्हणटा. देखून आमी समजून काण घेवया मोगाच्या भाव आनी भयणी. एका फिरगेजेंत कोणीय तरी ह्या वाड्यांत, ह्या कुटुंबांत, ह्या तुमच्या घरांनी कोणीय तरी बरें काम करता जाल्यार ताका विरोध करनाकात, तांचे विरोध उलयनाकात. कित्याक म्हळ्यार हें तुमी करतात जाल्यार देवाच्या विरोध करतात, देवाच्या उतरां विरोध करतात, देवाच्या मिसांवां विरोध करतात. देखून ह्यो संगती आमच्या मतींत आडावया. जर म्हाका तें बरेंपण करूंक जायना जाल्यार वायट करचें नाका, ओगीच रावया. तें तरी इल्लेशें बरेंपण जातलें म्हाका दिसता. देखून बरें करतल्यांक कोणाकच आडवचें नाका, तांचे विशयंत खबरो करचें नाका, तांचे विशयंत वायट उलोवचें नाका. तांकां आमी एनकरेज करया. आनीकी जाता जाल्यार आमी फाटीबो दिया आनी बरीं कामां आदारूंक तांकां सपोर्ट केल्ल्या वरवीं आनीकी देवाची सुवार्ता ह्या संवसारांत चड आनी चड परगट जाताली. हेत आज जेजून म्हाका आनी तुका दिवचो संदेश हो कान घेया आनी ह्या कामांत आमी सक्कर जेजूच्या कामांत आमी मेतेर जावया आनी जेजूचे शिश्य जावन आनी मुखार आपोस्तल जावनी आमी परिवर्तन जावंक आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो. भगवंती मरिया देवाचे माये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.